खूब बरें दिसता। निमित्त कितें जालें, जमपाक कित्याक गरज पडली, कोणा तरी मरचो पडलो। आमच्या भारत देशात अशें चल्लां की रोज मर त्याला कोण रडे, हे आज काल घडलेलें ना। संकेत बाब फुडें सरलो म्हणून हांगा आयज जालाय। आमचो हिंदू समाज एकठांय ना हे हांगा आशिल्ल्या सगळे जाण मानतले। त्याच बरोबर आमी जे तरणाटे आसात ते तरणाटे खंयच्या दिशेन वता ते आमी इंट्रोस्पेक्ट म्हणजे स्वता निरीक्षण करपा जाय। गांधीजीन म्हटलेलें की अहिंसा करपाची, एक थापट मारले जाल्यार दुसरे थापट घेवपा जाय, पूण दुसरे ते थापट मारले जाल्यार तो तुजे थापट मारचो ना इतली कापस्ता तुजे कडेन आसपा जाय, इतली ती शक्ती तुजे कडेन आसपा जाय। आयज अमेरिकेक कोण दोळो वयर करून पळोवंक शकना, तीच अवस्था भारताची येवपा जाय। तुजेर कोणी थापट मारच्या पयलीं तेच्या मनान भंय आसपा जाय, हे हिंदू तरणाट्यांक करपा जाय। तेचे कडेन जावचें नाशिल्लें। 2015 धमकी दिल्ली तेका, 2015 फतवा काडलेलो, आज 2022 7 वर्सां जगलो। आज सरकार समविचारी आसा, दोन्ही कडेन आसा, तरी आसतना असले अत्याचार घडत आसा। एका राज्यात फाटल्या दिसांनी इलेक्शन जाले तेन्ना हजारोनी मारले गेले, बलात्कार जाले। आमी न्हिदल्यात, हांवूय भितरलो एक। कितें करपा जाय? एक म्हटल्यार व्यसनाच्या आधीन वचपा जायना। सगळ्या युवकांकडे मागता व्यसन करनाकात। नाकाय म्हणून सांगला आसतलें, पूण तुमी आयले पूण तुमचें हांव कौतुक करता, पूण तेजे आवयन सांगले की आपूण आपली चल्याक भारत माता की जय म्हणटा म्हटले म्हणून मारता, तस जाल्यार आपूण आतां परत म्हणटा आनी आपलो दुसरोय चेडो तेच काम करतलो, तुमच्यान जाता तें करा आनी भारत माता की जय म्हटले। आता ही वेळ आयल्या प्रत्येक जाणांनी आमी जागे जावपाची। जागे जर जावना जाल्यार परिस्थिती कशी येतली ती सांगता। अफगाणिस्तानाक दुसरे धर्मी लोक आशिल्ले, त्यांचे बंगले आशिल्ले, हिंदू आशिल्ले, मुसलमान आशिल्ले, त्यांचे बंगले आशिल्ले, घरां आशिल्ली, बँक बॅलन्स आशिल्ले, लॉकर आशिल्ली। पूण जेन्ना वेळ आयलो पळय तालिबानांनी जेन्ना कब्जो केलो पळय न्ही, सगळी सोडून तांकां धांवन येवची पडले आनी तांकां कोणेच हांगा जागो दिवना रावपाक, तर हिंदुस्तानान आमी दिलो। हे आमचे अवजार, आमी उदारता आमची ही। आमी लोकांक आयज बरें ते आमचेच लोक थंय आशिल्ले, आमी घेतले, पर्शियनाक घेतले, पूण थंय तेंची स्थिती कितें आशिल्ली, बरे वेल टू डू आशिल्ले, प्रत्येकाकडे घरदार आशिल्ले, लॉकर आशिल्ले, पयशे आशिल्ले, पूण ते घेवन येवपाक मेळ्ळे, त्या तालिबानांनी घेवन येवपाक दिले, सगळ्यांचेर कब्जो केलो, ते सगळे साडून येवचे पडले। आनी आयज जर आमी तेंची जी इतली भुरगीं वाडटा पळय, एक लाख 10-15 भुरगीं करता पळय, ती जर थांबयली ना जाल्यार तुमकां तुमगेलें घर आसता पळोवन धांवचें पडटलें। आनी धांवपाक आमकां जागो ना की एकूच कंट्री हिंदू कंट्री उरल्या जंय आमी रावपाक शकतले। आनी पयलीं भारत म्हटल्यार इराण, इराक, अफगाणिस्तान हे सगळे देश येताले, पाकिस्तान, बांगलादेश हे पयलीं ते गेले, मागीर अफगाणिस्तान गेलो, मागीर पाकिस्तान गेलो, मागीर बांगलादेश गेलो, आतां काश्मीर मागता, कोण नागालँड मागता, कोण हैदराबाद मागता। ही परिस्थिती आयल्या आमचेर। तुमकां घरांतल्यान तुमकां आयज दिसत की आमी सुखान रावता म्हणून, केन्ना तुमची सगळे लॉकर आनी पयशे साडून, घरदार साडून, बायल भुरग्यां घेवन धांवपाक पडत तुमकां कळची ना। वेळ केन्ना तुमकां कळची सुद्दां ना। आपल्या चलयेचेर ते हात घालतले तेन्ना आमी जागे जातले, आमच्या भयणीचेर जेन्ना हात घालतले ते जागे जातले। तो ओवेसी उलयलो की ते पोलीस सायडीक काडा, पोलीस सायडीक काडा, 25 कोटी मुसलमान हाते दाखयतले म्हणून। कितें जाता आमच्यान? तो काय फटींग उलयलो ना, तो सारकें उलयलो। कित्याक आमी नामर्द कशे, आमी शण्ण कशे, आमी काय ते जितले मस्ती करता सगळे सहन करून घेता। सीए केदे व्हडले आंदोलन केले, रस्ते बंद केले, कॉलेजी बंद केल्यो, आमी कितें केलें, आमी घरा कडेन ओग्गी बसले, कित्याक आमकां कित्याक लागता, पूण ओग्गी रावले। म्हणून आयज ह्या भुरग्याक लागून आमकां रस्त्यार येण दिसले, म्हणून ह्या भुरग्याक न्याय दिवचो अशें आमकां दिसलें आनी आमी सगळे जाण आयज आयल्या।
आमच्या हांगा फक्त हे पॉलिटिशियनाचो मता खातीर वापर करून आपले हे करता आनी काय न्ही. आनी आमी आमचीच हे कितें म्हणटा ते फोण कोणटा तशें चलता आज. पयस वचत नाका. 1990 काश्मीराक कितें जालें तें पळया. काश्मीर हो काश्मीरी पंडिताचो राजा म्हणटा कोण हरिसिंग हो काश्मीरी पंडित. आनी काश्मीर कोणाच्या दबावा खाली इंडिया आयला. पाकिस्तान जेन्ना अटॅक करता तेन्ना काश्मीरचे राजान सरदार वल्लभभाई कडेन एग्रीमेंट ऑफ एसेशन म्हणजे आमी भारता बरो आसतले म्हणून हे दिला. आज 4 लाख काश्मीरी पंडित सोडून गेले म्हणल्यार खुशीन सोडून गेले, जबरदस्तीन तांकां धांवडावचे पडले. फक्त कितें आमची एकी नाशिल्ली. फक्त आमी आमचो बिझनेस आमचो पयसो एक व्हॉट्सएपार सुद्धा येता एकटो एकूच जाल्यार बरो की आमी लोकांक सांगपाचें आनी लोकांना आमी जावपाचें जाल्यार आमचें हो संघटन आनी आमचें हें जातलें. आमचें कितलें सांगून हांव म्हाजी 2 शब्द सोंपयता. हांगा पयरूच इलेक्शन जाले नंतर हांगा आमचे भितरले प्रत्येक जण प्रत्येक कडले आसतले, वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्टीचे आसतले. पूण जेन्ना हे कारण आसता तेन्ना आमी ह्यो सगळ्यो गोश्टी भायर दवरून हांगा येवपा जाय. म्हाज्या घरा कडेन जर म्हाका सांगलें की असलें करतलो जाल्यार घरा येवं नाका जाल्यार हांव घर सोडटलो आनी हें करपाक लागतलो. भारत माता की कसलो पॉलिटिकल एफिलिएशन आसूं, हें काम हें पवित्र काम आसा आनी हें काय सगळ्यात पयली प्रायोरिटी आमी सगळ्यांनी दिवपा जाय. जाल्यारूच आमी जगतले, आमची भुरगीं जगतलीं. नाल्यार आमी मरून वतले आनी फुडले जनरेशन आसता आमी भोगचे पडटले. आमी आतां वयता आसतना प्रत्येक कडेन वशीत दिसली जाल्यार भारत माता की चलत रस्त्यार वयता जाल्यार भारत माता की